नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत सगळ्याक येवकार. सद्याक पावस सुरू जाला आणि पावस सुरू जातकीर मडगांवचें एक दुखणें आसता. पावस सुरू जालो की मडगांव बुडटा. आतां कित्याक लागून म्हणटात, प्रत्येक पावसाच्या पयलीं सगळे म्हणटात की म्युनिसिपालिटी म्हणटा की आमी इतलें काम केल्या, आमी इतलीं गटारां हें केलीं, पूण तरी आसतना प्रत्येक वर्सा जेन्ना पावस पडटा तेन्ना मडगांव बुडटा. आतां कित्याक लागून बुडटा, कशें बुडटा, एक संशोधनाचो विशय जातलो. आनी ताका लागून लोक फुडें येवन लोक निमाणे कडेन मागीर ती गटारां साफ करतात, बाकीचे कामां करतात. ह्या फावटी तर अशें जाला की पावस सुरू जाला आनी मडगांवान कावन्सील ना आनी मडगांव परत बुडपाक लागला. आनी ताका लागून आतां कितलेशेच जाण लोक स्वता फुडें येवन ही गटारां साफ करपाक लागल्यात. रस्त्याच्या कुशीन जी झुडपां आसात ती साफ करपाक लागल्यात. तातूंतलेच भितर एक म्हणटा तो आमचो बाब चिराग नायक, जाणें फाटले 10-15 दीस ही मोहीम सुरू केल्या आनी मेन म्हणटा तो प्रत्येक वाड्यार वचून सगळीं गटारां साफ करता, सगळीं झुडपां साफ करता. सो मडगांवची स्थिती कित्याक लागून जाल्या हाचेर चर्चा करपाक आमी आज चिरागाक आपयला. चिराग, येवकार तुका. चिराग, नमस्कार. हय चिराग, एक हांव केन्नाय म्हणटा मडगांवकार जो आसा ताका हे जेन्ना मडगांवची हे चित्र पळयता तेन्ना मडगांवकाराच्या काळजाक कितें दिसता काय जाता काय म्हणून दुखता न्ही. एक मडगांवकार पिकार जाता आनी मडगांवकार आज पिकार आसा, पूण आज मडगांवकार उलयना कित्याक एक भंय निर्माण जाला. आनी हांव गव्हर्मेंटाक, सरकाराक ब्लेम करता, कित्याक आज अपोजिशनान तितलो नंबर ना. म्हणटकीर ती एडवांटेज आज सरकारान घेतल्या आनी एक लोकां मदीं भंय निर्माण केला. लोक आज उलोवपाक भितात. एक जे पळय इमोशन्स आनी एक जे पळय सेंटिमेंट्स आसात ते एका पब्लीक लेवलाचेर उलोवपाक सामके भितात. एक एग्जांपल म्हणल्यार वाड्याचेर एकट्या कडेन उलयतालो, ताका सांगलें म्युनिसिपालिटी इलेक्शन जावं ना, मडगांवां 11 वार्ड म्हणजे आमचे कडेन 11 कावन्सिलर आसपाक जाय. आज लोक प्रतिनिधी ना, तांणी कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचो. सो तोय मनीस म्हजे कडेन बऱ्याच कम्फर्ट लेवलाचेर एका पोट तिडकीन उलयलो की हय हे कितें चल्लां, इलेक्शन घेनात, आमचे कडेन कावन्सिलर ना. जेन्ना पळय आनीक मनीस असो आमचे म्हऱ्यान त्याच डिस्कशनान जॉयन जावपाक आयलो, तोच मनीस म्हणपाक लागलो राव डिस्कशन बंद करया. म्हणजे कितें जाता, प्रत्येक जाण आपले भितर ते दामून दवरून जनरल लोकां कडेन उलोवपाक वचना. एक तरेचे मडगांवाक लोकां मदीं भयाचें वातावरण सामकें तोंड उगडलें जाल्यार आपल्याक खंय तरी सामकें म्हाका, हांव जितलो म्हजो लोक संपर्क वाडटा, डोर टू डोर जितले हांव करता, लोकां कडेन जितलो हांव उलयतां, म्हाका फर्स्ट दिसता इज असो तरेचो एटमॉस्फियर की ते भितात तांकां. आनी एक म्हाका लोकांचें कौतूक कित्याक दिसता, हांव 2 मतदारसंघान भोंवला. एक मडगांव जो कंटिन्युअस भोंवता हांव, आनी एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी 2 म्हयने पयलीं फोंड्या केतन भाटेकाराल्या इलेक्शनाक ताजे बरोबर भोंवपाक. म्हाका लोकांचें कौतूक कित्याक दिसता, एक्सपेक्टेशन व्हडलें ना मडगांवकारांचे ऑर फोंडेकारांचे. बेजीक अशें न्ही की मडगांवकारांक मडगांव दुबाय जाल्ले जाय. तांकां बेजीक रिक्वायरमेंट आपले घर आनी तो वाठार निवळ उरचो. मॅक्झिमम वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग इज अ जॉब. आनी व्हडलें एक्सपेक्टेशन ना. ते जर एका आमदारान सांबाळ्ळे जाल्यार पीपल आर व्हेरी हॅपी. तूं आतां सद्याक जे आतां काम हाताक घेतलां, एक चिराग तूंय काम करता, त्या वयच्यान प्रभाव नायकानय चकाचक मडगांव म्हणून आपली मोहीम सुरू केल्या, तोय निवळ करता. तूं हांगा सगळे गटारां साफ करता, ते झुडपां काडटा, हे करता. हे जर सगळीं जर पळयलें, हे काम खरें तुमचें न्ही, हे काम म्युनिसिपालिटीचें. ते म्युनिसिपालिटीच ना काय ना म्हणजे म्युनिसिपालिटी ना, कावन्सील ना, जर म्युनिसिपालिटी ना अशें जायना न्ही. तर तुका कितें दिसता? एडमिनिस्ट्रेटर आसा पयर, हांव सीओक आनी एडमिनिस्ट्रेटराक मेळ्ळो. आतां काम कोणेंय करूं, काम जातकीर जालें ते हांवें करूं ना जाल्यार आनी कोणेंय करूं ना जाल्यार ते म्युनिसिपालिटीन करूं. पूण आज आमकां अशें समजून आयलां की मडगांवां आतां एडमिनिस्ट्रेटर आनी सीओन म्हाका एक ऑर्डर दाखयली. हांवें विचारलें तांकां कोणाक कॉन्टेक्ट करपाचो. आफ्टर SIR मडगांव मतदारसंघ 26,000चेर पावला.
29,508 29,508 वयल्यान 3,500 सुमार 31,129 पर्यंत गेलो तो जुलय 2025 सप्लिमेंटाचेर आणि मागीर SIRचेर 26,000 येवन रावला. सो आता ह्या 26,000 लोकांनी म्युनिसिपालिटीक कॉन्टॅक्ट करपा त्या ऑर्डरीचेर 4च नांवां. कोणाक मेळपाचें वचून आता थंय CO काय सगळ्यांक मेळपाक शकना, एडमिनिस्ट्रेटर काय सगळ्यांक मेळपाक शकना, कावन्सिलर आमचे कडेन ना, इलेक्शन घेवं ना. सो आता त्या फेजीन म्हाका दिसलें की असो हातभार लावचो. म्हाका आज म्हजे प्रायव्हेट व्हेकल, ग्रास कटिंग मशीन, 12 लोक ऑन फील्ड आसात जे वेगवेगळे वाठारांनी वचून रोड सायड आमी प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन भितर सरना अंटील अँड अनलेस दॅट फॅमिली टेल्स अस की आपल्याक हें करून दी. आमी रोड सायड क्लिनिंग करतात आणि फक्त क्लिनिंग न्ही, सान्न मारून व्यवस्थित रोड क्लीन करून इवन गटर इतली चोकअप जाल्ली आणि भितर पळयल्यार आवय आता म्हाका एक कळना सिंपल. आणि गटर स्लॅबाची परिस्थिती पळयली म्हाका दिसता ते पोर्तुगीज टायमा वयले आणि थंय आणि डेंजरसूय. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट क्लिनलीनेस, गटर स्लॅबा मदीं एदे गॅप वारांव भायर सरल्या. सो हे सिंपल आणि हांव तुमकां परत सांगता मडगांवकारांचे एक्सपेक्टेशन चड ना. एक सादी गजाल सोड, हांगचे म्युनिसिपालिटीचे जे फुटपाथ आसा ताजे वेल्यान जाणट्यांनी चलपाचें काय ना, हो प्रश्न आसा. केन्ना ते थोडे टायल्स गेल्ले आहा तातूंत पांय पडून केन्ना सकयल पडत. हे व्हडलें न्ही, पॉलिटिकल विश, पॉलिटिकल वील आसा जाल्यार. आनी 32 वर्सां आमदार आसा, ताका जाय जाल्यार मुख्यमंत्री आशिल्लो 5 वर्सां, ताका जाय जाल्यार आतां सुद्दां खूब कितें कितें करपाक शकता. आनी दुसरे एडमिनिस्ट्रेटर आनी CO व्हेरी केपेबल, व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड, पूण तांचे कडेन सपोर्ट सिस्टमूच ना जाल्यार ते कितें करतले. सो ब्लेम कोणाक करपाक? सरकाराक, मडगांवच्या आमदाराक आणि सरकाराक. समज जर सपोर्ट सिस्टम दिना, एक इंडिव्हिज्युअल जो कितलोय बरो ऑफिसर आसूं न्ही कितें म्हूण करतलो. चिराग, तुजो एक हांव इंटरव्यू आयकतालो, तातूंत भितर तूं तुजो एक आशिल्लो की मडगांव जो सो कॉल्ड डेव्हलपमेंट म्हणटा कितें चल्लां. हाजे पयलीं कितलेशेच लाख मोडून कामां केल्ली आसात. तुजे कॉमाकच कॉम ते सौंदर्यीकरण म्हण ताका नांव दिल्लें. तेका सौंदर्यीकरण जालां काय कितें तें म्हाका खबर ना. पूण एक म्हाका एक सांग की अशीं कामां ती जातात ती सारकी जातात काय म्हणून? सारकी जायना. कॉमान समज जर तुमी पळयलो आतां एज पर टेंडर पयलींचो डामर काडपा जाय आनी ताजेर टेक्निकली पळयलें जाल्यार नवो लेयर येवपा जाय. ते करना आसतना तांणी त्याच लेयराचेर तोय बी कितलो इतलो, हांव तुमकां चड एक्झेजरेट करून सांगना, कॉमान तुमी आनी मडगांवच्या बाकीच्या वाठारांनी फिरून पळयात इतलो डामर घाला. फुटपाथ सकयल पावले आनी फुटपाथ सकयल आनी घरा सकयल उदक भितर येता. आतां वॉटर लॉगिंग तांकां कळटलें ह्या पावसान. आतां ऑगस्टान समज जर एक असो तुमी एक सर्वे केलो तुमकां मडगांवची परिस्थिती कळटली. हे कित्या खातीर टेंडर काडटात, टेक्निकल एस्पेक्ट पळयनासतना फुडें वतात. आनी स्टंट पयर हांवें मडगांवच्या आमदाराक म्युनिसिपालिटी मुखार 10 जाणां घेवन 2 सान्नी घेतल्या, एक पाटलो घेतला आनी 8 स्क्वेअर मिटराच्या हातूंत 4 लोक सान्नी मारता. आनी मिडियाक आपयलें कितें हो स्टंट ना जाल्यार कितें. आनी ताजे फाटल्यान दुसरे दिसा ते घालूं ना, मडगांव भर भोंवून फोटो काडल्या, गार्बेज तशी आसा. हो स्टंट 8 स्क्वेअर मिटरान 4 जाण सान्नी मारता आनी कॅमेरा कडेन पळय रे म्हणून दुसरो सांगता. हो स्टंट ना जाल्यार कितें. आनी आज आमी 10 ते 12 लोक म्हणजे आज फिल्डार आमचे कडेन हें ना, पावर ना, कॅपॅसिटी ना, तरी 2+1 3 ग्रास कटिंग मशिनां हांवें गटर स्लॅब हाडून दवरल्या. म्हजे व्हेकल्स भोंवतात आनी म्हजे मनीस आज काम करतात. प्रायव्हेट प्रॉपर्टीनी आमी भितर सरनात अंटील अँड अनलेस तो मनीस आमकां सांगता. जर एक तुजे सारको जर मनीस हे काम करपाक शकता जाल्यार म्युनिसिपालिटी काय न्ही. हांव तुमकां खर्च सुद्दां सांगता. हो एक म्हाका अंदाजान एक 7 ते 7.5 हजार रुपया 8 हजार रुपया दिसाक खर्च येता, जो हांव कंटिन्युअस आतां हांवें सांगला, हांवें लोकांक उतर दिल्लें आसा की पावस पर्यंत
आणि पावस जावन सुद्दां हांवें काम कंटिन्युअस दवरतलो. म्युनिसिपालिटीक हो खर्च केला. म्युनिसिपालिटी ट्रेड लायसन्स फी घेता, इतले पयशे घेता, हय. सॅनिटेशन वॉट एव्हर चार्जीस, माती गोबर सगळे म्युनिसिपालिटी घेता भितर. हाऊस टॅक्सा इतलो सॅनिटेशन फीज आतां ते पयशे खंय वतात? आनी इतलो समज जर तुमचे कडेन पयसो आसा जाल्यार हे कांय न्ही. विश समज जर आसा आनी त्या ऑफिसराक बरे तरेन समज जर एक सिस्टम दिली, सपोर्ट दिलो, एक मतदारसंघ, आनी मडगांव मतदारसंघ कितें व्हडलो न्ही. समज जर गोंयचो मॅप तुम्ही समज जर पळयलो जाल्यार वन ऑफ द स्मॉलेस्ट, लायक पणजे, फातोर्डा, मडगांव हे ल्हान. मडगांव मातसो हें आसत, कंजेस्टेड आसत, पूण मडगांव मतदारसंघ हात घालो न्ही एका थोड्या दिसांनी जाग्यार घालपाक कांय न्ही. व्हडलो असो केप्यां, सांगे हो केदो मतदारसंघ. सो हांगा एक सिस्टम डेव्हलप केली जाल्यार यू कॅन डू द नीडफूल इन द रायट वे, रायट मॅनर. ते जायना. ते जायना, ते जायना, ते जायना. तुझ्या इंटरव्यूक तुवें बरोच एक एग्जांपल दिलें. हम्म. तूं म्हणटा की आयस्क्रीम असल्यार ताजेर चॅरी घेतो. तशें न्ही. आयस्क्रीमूच तशें न्ही. आतां ताणें प्रश्न विचारिल्लो म्हाका, आनी मडगांव कितें जावपाक जाय. हय. सो आतां कितें आसता, एक उत्तर अशें आशिल्लें की समज जर एक आयस्क्रिमां हय. ताजेर चॅरी घालपा जाय काय ना हो वेगळो प्रश्न. पूण आयस्क्रीमूच ना जाल्यार बेजीक समज जर इन्फ्रात ना आनी आनी कितें जावपा जाय हाजेर हांव आनी कितें उत्तर दिवं? लोक पळयता, लोक भिल्या म्हूण उलयना आनी तो तरतरायत तांकां. आतां 4 फोन गेले. हांव मालबाटान आशिल्लो आतां. थंय क्लिनींग करतना म्हजो ट्रक पळोवन सायडींतल्यान 4 फोन गेल्या. कित्याक गरज आहा? आमकां करूं न्ही, आमी क्लीन करता, करूं न्ही. आमी फुडें राजकारणान भितर सरतले, लोक आमकां एक्सेप्ट करतले, लोक ठरयतले. तूं असल्यो आजनेरी कित्याक करता? हाजे पयलीं चिराग तुवें रस्त्याचे ते फोंड पडटात ते दामर घालून सिमीट घालून पुरोवपाचे तेन्नाय म्हाका दिसता तुवें आडायलो न्ही म्हाका. आडायलो PWD प्रायवेटाचेर करपाक जाय. आडायलो. हांवें सुरू केल्लें पूण आडायलो म्हाका. कितें करतलो? बरे तरेन सुरू केल्लें. अशें न्ही की रस्ते करतलो. बट इंटेंशन वॉज टू फील द पॉट होल्स. आयडेंटिफाय केल्ले की हे पॉट होल जे एका 2 व्हिलराक डेंजरस. कित्याक बायक जर फुडलो टायर समज जर थंय भितर पडलो न्ही आनी पावस पडटा जाल्यार इट इज व्हेरी डेंजरस. चिराग म्हाका एक आतां तूं आतां काम करता, हें करता, कितें इलेक्शन येवपाचें आसा हाका लागून तुजें काम आसा कित्याक लागून काम आतां घेता? 3 वर्सां जातली अंदाज. हांवें लोकां मुखार एक ऑप्शन दवरला, पॉलिटिकल इंटेंट दाखयला. ओके. कितलींशींच वर्सां जालीं हांव, म्हजी फामील, आमी समाजकारणान आसात. पूण लास्ट 3 वर्सां हांवें पॉलिटिकल इंटेंट दाखयला. लास्ट इयर ऑन 22 ऑफ मे म्हाका काँग्रेस पक्षान इंडक्शन दिलें आनी आतां इलेक्शन येतलें हाजे खातीर कितें हें काम आमी आतां करतात आनी चालू दवरतले अशें न्ही. बट इट इज अ मोमेंटम. आनी जसो म्हजो तुमकां स्पश्ट सांगपाचें म्हणल्यार जसो म्हजो लोक संपर्क वाडटा तशें म्हजें काम वाडटा. कित्याक पयलीं म्हाका कळनाशिल्लें की लोकांची गरज कशी. म्हाका दिसतालें की थोडेच हें काम करतकीर पीपल आर सॅटिस्फायड. ना, लोकांची गरज खूब आसा. सो लोकांची गरज वाडटा तशी म्हजी एक सिस्टम, कामाची सिस्टम वेगळे तरेन एक चाल घेता. ओके. पूण तुका इच्छा आसा की मडगांव कॉन्टेस्ट करचो? हांव ना म्हणना. हांवें सांगलां जेन्ना हांवें फर्स्ट प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो 3 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें अशे तरेन मिडियाक सांगलें की आय वील बी एंटरींग द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. ओके. आनी जे हांवें म्हज्या काँग्रेस पार्टीकूय सांगलां की आय एम इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग इन मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. चिराग आतां लोकां मदीं एक पर्स्पेक्टीव आसा की चिराग नायक हो दत्ता नायकाचो पूत आनी दत्ता नायक हो दिगंबर कामतीचो आमीक आशिल्लो. लोकां मदीं कितें आसा तें मागीर तूं ताजेर हें दी. आनी ताका लागून हें जें कितें चल्लां तें अशें सद्याक एक आवाज करपा पुरतें आनी मागीर ते निमाणे कडेन नायक फॅमिली दिगंबराकच सपोर्ट करतली. तरेचो एक पर्स्पेक्टीव आसा. हातूंत भितर तुका आनी एक सांगपाचें, हो सगळे कडेन पावोवपाचें काम म्हाका दिसता बीजेपीच्या लोकां परस काँग्रेसींतल्याच थोड्या लोकांनी चड केलां. सो हो जो हातूंक आसा चिराग नायक हो दत्ताचो पूत आनी दत्ता नायक हो दिगंबराचो फ्रेंड,
हे तुझ्या कामाक तुका कितें आडखळी हाडटा किंवा हातूंतल्यान तूं ओवरकम जावन भायर सरला कसो हो प्रोसेस कसो आशिल्लो वेदर इट वॉज टफ हे फॉर यू काय म्हणून बिकॉज ऑफ दीस पर्स्पेक्टिव्ह हे डिसिजन म्हजे पर्सनल न्ही. खंय हातूंत पॉलिटिक्स हय, आनी इंडिपेंडंट लेवलाचेर हांवें डिसिजन घेवना. लोक म्हजे कडेन आयले आनी स्पेसिफिकली आफ्टर दॅट पिरियड ऑफ डिफेक्शन आनी जेन्ना जनरल घरा कडेन जावं ऑर एक मित्र मंडळी आनी एक जे पळय बरे मागपी लोक आसा तांचे कडेन उलोवन जेन्ना पळय एक डिसिजन घेतलें आनी म्हज्या बापायन जे हांवें पयलीं तुमकां सांगलें ताणें की इनफ इज इनफ आनी लोकां मुखार चिराग तूं एक बरो ऑप्शन दवरचो. कित्याक जेन्ना पळय डिफेक्शन जालें तेन्ना आमी सगळे विटले. आनी मागीर कितें आसा आतां 32 वर्सां तुमी पळयलां मडगांव कांय जावं ना आमकां हे पयलींच्यान खबर आसा आनी तुमी आतां पळयतात मडगांवकार पळयतात. सो नाव माय स्टान्स इज किपींग एन ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ पीपल. ओके. आनी म्हाका लास्ट 3 वर्सां जो एक्सेप्टन्स मेळ्ळो ऑन डे टू डे बेजीस एक फालतू रेशपेत केन्ना जालो ना. डोर टू डोर वचूं हांव तो खंयच्याय आयडियोलॉजी हे आसूं पार्टीचो आसूं ऑर ताजी आयडियोलॉजी वेगळी आसूं म्हाका एक्सेप्ट केलो. लोक कशे तुका हे करतात इंटरेक्शन कशें आसता? खूब गोश्टी ज्यो ते पयलीं उलोवपाक शकनाशिल्ले आतां तांचे मुखार एक बरो ऑप्शन आसा म्हणून तांचोय कॉन्फिडन्स वाडला. ओपनली म्हाका सांगतात की जें चल्लां मडगांव सारकें चलूना, जें जावपाक जाय आशिल्लें तें जावूं ना. आमकांय प्रश्न पडिल्लो की ऑप्शनूच ना जाल्यार आमी करप कितें. सो ह्या मुद्द्याचेर खूब डिस्कशन जाता आनी आतां ऑप्शन मेळ्ळो म्हणून पीपल आर व्हेरी हॅपी. हे फकत शिक्षीत लोकां मदींच अशें ना. काय झोपडपट्टीतले लोकांचेय तूं पावला आसतलो. तुम्ही म्हणटात पळय तशें ना. जितले लोक शिकिल्ले भायर सरून अशे म्हजे कडेन उलयतात तितलेच ते उलयतात कित्याक तांकांय हें सगळें खबर आहा. दे आर मोर इन टू द सिस्टम देन आमी जे पळय तूं अशें म्हणनाका की दे आर नॉट एज्युकेटेड. तांकां खबर. हांव कित्याक म्हणटा हांव हो प्रश्न करपाचो कारण तुका की अशें म्हणटात की दिगंबर कामत हाका एक तो आमच्यो जे झोपडपट्टी वोट्स म्हणटात ती ताजे बरोबर खंबीरपणान बाबाके वोट म्हणटात ताका असो हे आसा ताका लागून ना तुमकां सांगता हांव जी पळय अंदाजान 2800 SIRांतल्यान आमी थोडे ते निवळ करपाक शकले ताजे कडेन जे पळय तुमी म्हणटा ते बोगस वोटींग ते हांगा रावना. ते एका घरान 40 लोक आनी एका घरान 44 लोक रावपी जे इलेक्शना वेळार हांगा येतात जे चिर्ची, शिमोगा, गदग, बिजापूर ह्या वाठारान रावपी ते हांगचे न्ही. SIRा भितर गेले हे सगळे काडपाक पावल ना आमी फॉर वेरियस रिजन्स कित्याक गव्हर्मेंटान आमकां त्या वेळाचेर ब्लॉक केलो. अशे तरेन ब्लॉक की फॉर्म 7 जो पळय भरचो पडटा हांवें 3200 फॉर्म 7 भरिल्ले. हांव सगळे सबमीट करपाक पावलो ना कित्याक सरकारान एक रूल हाडलो 30 पर डे आनी मागीर अशें म्हणपाक लागले की आतां आमी इनवर्ड घेनात ऑनलायन करप. आतां ऑनलायन करपाक ओटीपी तोय बी BLA 2च्या नंबराचेर हे सगळे आमकां तांणी एक हें घालें ब्लॉक घालें. सो आमी जितले पळय फॉर्म 7 सबमीट करपाक पावले तितले आमी काडपाक पावले. अजून वॉज इट अ टेक्निकल ऑर वॉज अ सिस्टमॅटीक 100% सिस्टमॅटीक. 16 जानेवारी लास्ट डेट आशिल्ली जी 3 दीस तांणी फुडें व्हेली. 19 जानेवारी आमकां खबर आहा न्ही 1 जानेवारीच्यान कशें आमी फडफडल्या ते कलेक्टरेटान रुमा भायर रावन BLA 2 घेवन कशे सायनी घेवन फॉर्म 7 भरपाक एकट्यानूय हें दिलें ना एक बरे तरेचो सपोर्ट दिलो ना की पळोवया सगळ्यांक सगळे येते तांचे जे पळय आमी हें म्हणटात BLO म्हणटात ते बी कशे ते भिल्ले आहा न्ही तांकांय खबर आहा सगळें. पयलीं फेज गेली BLOची ASDD लिस्ट म्हणून आयलें ताजे मागीर आमकां ऑप्शन ओपन जालो म्हयनोभर की आमी फॉर्म 7 फायल करपाचे. ओके. एक आतां लोक हांव म्हजो प्रश्न लोक कितें म्हणटात ते सांगता. दिगंबर कामत जो सद्याचो आमदार आसा तो 7 खेपे मडगांवां जिखला. दिगंबर कामतीच्या आनीक की ताजो एक्सेस लोकां कडेन भरपूर आहा. ताजे घरा कडेन कोणूय लोक वचपाक शकतात. खंयचोय लोक सामको तो
सान्न मारपी असलो रस्त्यावर तो बसून ताच्या घरा कडेन वचपाक शकता. हम्म. तिसरें, दिगंबर कामत हो प्रत्येक आपल्या वोटराक नांवान वळखता. हम्म. ताजे कडेन ताजें इंट्रॅक्शन आसता. ताका खबर आसा की अमकोच मनीस आपल्याचे कोंत्र आसा, हम्म. जाल्यार तो ताका कसो करून आपलो करपाचो हें ताका कळटा. हम्म. हो दिगंबर कामत. हम्म. ताजे उरफाटे तूं जावं किंवा प्रभाव जावं, हांव प्रभाव फकत कित्याक लागून म्हणटा की सद्याक तोय हातूंक आसा. लोक म्हणटात, लोकांचे भाशेन सांगता, हे पोराटे. हम्म. तो इतलो एक्सपिरियन्स आशिल्लो, ताका सगळें खबर आहा, हे ताका कितें हें करतले. आतां हे सद्याक थोडो बोवाळ करतात. हम्म. इतलेंच, हाजे फुडें कांय जावचें ना अशें हें आसा. आतां तुजें उत्तर कितें आसतलें? 1900 म्हाका दिसता 90 इंडियन क्रिकेट टिमीची हीच परिस्थिती आशिल्ली. गावस्कर गेलो म्हणटकीर लोक म्हणटाले क्रिकेट काबार. हय. आनी तेंडुलकर बरोबर म्हणटाले. तेंडुलकर आयलो. हय. तेंडुलकर वतकीर आमचे जनरेशना दिसलें तेंडुलकर रिटायर जाता, आतां फुडें कितें? धोनी आयलो. धोनी जातकीर कोहली आयलो. आनी कोहली जातकीर हो गील. आनी आतां तुमकां वैभव म्हणटा दिसता. हें लोकांनी समजून घेवपाक जाय. आनी आमी कितें ना, आमची कला, आमची एडवांटेज, आमची यूथ पॉवर कितें आमी जाणा. ताका हांव असो म्हणना की तो जाणटेलो, ताजेय भितर एडवांटेजीस खूब आहा, पूण तो त्या तरेन मडगांव डेव्हलप करपाक शकलो ना. म्हजें आनी आमचें विजन वेगळ्या, मिशन वेगळ्या. पूण लोकांक जेन्ना पळय समज जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली, लोकांक ऑप्शन आहा न्ही, 5 वर्सां ऑपॉर्च्युनिटी दितकीर परमनंट काय कोण उरना. तांकां 6व्या वर्साक त्या ऑथॉरिटीक चेंज करपाचो ऑप्शन आहा. जशे लोकांनी 7 टर्म दिगंबर कामतीक दिल्या, तशें समज जर म्हाका 5 दिले, तुमकां नाका 6व्या वर्सा डिसिजन घेया, म्हाका काडा भायर. एक दुसरें, आतां कोणाक दिगंबराच्या अगेन्स्ट तिकेट मेळटली किंवा दिगंबर कॉन्टेस्टूय करतलो काय ना, कितें तें म्हण तूं जेन्ना इलेक्शन येतलें तेन्ना कळटलें. स्पेशली तुवें काँग्रेस पक्षाक तूं कम्फर्टेबल आसा विथीन द पार्टी? विथीन द पार्टी? व्हेरी मच. कित्याक लागून हो प्रश्न तूं जेन्ना तुजें इंडक्शन जालें तेन्ना नाही म्हणल्यार तुज्याच पक्षांतले म्हणजे काँग्रेस पक्षांतले हांकां तो डिसिजन आवडूंक नाशिल्लो. तुज्या इंडक्शनाक वेळार थोडे येवंक नाशिल्ले म्हणल्यार जाचे कडेन मडगांवचो इन्चार्ज म्हणटा ताका नेमिल्लो सावय पुतीनो, तो येवंक ना त्या हाका. सो भितरले तुमचे काँग्रेसी भितरलेच पॉलिटिक्स तुका फुडें वचपाक वाव दिता कितें? ऑफकोर्स आय एम व्हेरी मच कम्फर्टेबल. आतां द क्वेश्चन वॉट यू रेज्ड इज पब्लीक डिस्कशन. कित्याक इंडक्शनाक आमी सगळ्यांक आपयतात आनी थोडे लोक पावनात. आतां फॉर एक्झाम्पल प्रोटेस्ट जाता खंय तरी, ऑर एक प्रेस कॉन्फरन्स जाता, थोडे लिडर थंय ऑन टेबल नासतात. ना ना नासतात बिकॉज नॉट बिकॉज they do not want to come, because they are not available. Either they are out of Goa or they are busy in their constituency. म्हजे इंडक्शनाक सगळे आयले, जे आयले ना तांणी म्हाका म्हज्या मोबायलाचेर धाडिल्ले की आमी पावचे ना, बेस्ट विशीस. आनी मागीर कितल्यो मिटिंगो जाल्यो, आमी सगळे बरोबर आसा. खासदार मडगांव आशिल्लो तो पसून पावूंक नाशिल्लो, आयलो मागीर आयलो, लेट आयलो ना. पूण तशेंच न्ही, ज्या अवेलेबिलिटी प्रमाणे ज्या टायमाचेर लोक येवपाक शकतात, जे ऑथॉरिटी, जे VIP, जे डिग्निटरीज येवपाक शकतात, तशें ते येतात न्ही. अशें खंयच जालें ना की कोणे तरी म्हाका एक मेसेज ऑर फोनार सांगलें की ना चिराग वी आर नॉट हॅपी. प्रत्येकान अवेलेबिलिटी दाखयली, प्रत्येकान म्हाका मेसेज केली, व्हॉट्सएप मेसेज केली, बेस्ट विशीस, आमी पावना, फाल्यां मेळया, परं मेळया, ऑर 10 दिसांनी मिटींग आसा तेन्ना मेळया. आतां हें जें पळय डिस्कशन जाता हें पब्लीक डिस्कशन, हें आमचें इंटरनल मॅटर न्ही. इंटरनल मॅटर इज व्हेरी व्हेरी कम्फर्टेबल, व्हेरी व्हेरी जेन्युइन एंड व्हेरी व्हेरी क्लियर इन वॉट डायरेक्शन वी आर टेकिंग. ओके. आय थिंक इवन SIR भितर तुमी सगळ्यांनी एकठांयच रावून 100% सामकें. कित्याक आमचो हें कॉमन आहा न्ही, वॉट वी वॉन्ट टू डू फॉर गोवा, द आयडियोलॉजी एंड एवरीथींग इज इन कॉमन. सो चिराग, आमी हे डिस्कशन कन्क्लूड करता आसतना म्हाका एक तुका जाय, मडगांवाक नवो पर्याय तो आतां दिवपाचो घेवपाचो तो लोकांचेर आसा. तुका कितलो कॉन्फिडन्स आसा की तूं हो पर्याय म्हणून फुडें येवपाक शकता आनी लोकांचे तुका कितले एक्सेप्टन्स आसा अशें दिसता तुका?
इलेक्शनाक जेन्ना पळय कोणी कॉन्टेस्ट करता तेन्ना ताका खरे सगळे पिक्चर कळटा. ओके बट ज्या तरेन हांवें काम केलां, हम्म. ज्या तरेन हांव काम करतां, ज्या तरेन हांव काम फुडें चालू दवरतां, हम्म. त्या तरेन म्हाका दिसता की लोकांनी म्हाका एक्सेप्ट केला. लुकिंग इन टू माय एज्युकेशनल क्वॉलिफिकेशन्स, ऑर जे 17 वर्सां हांवें समाजकारण जावं ऑर ज्या तरेन धंदो केला त्या तरेन लोकांनी म्हजे भितर ती कॅपॅसिटी पळयल्या. सो नाव इट इज अप टू द पीपल and I will definitely contest, and it is the option lies within the people. No, you will contest means on Congress, or if Congress denied you the ticket, then independent, what sort of? ना हांव काँग्रेस पक्षान आसा आनी हांवें काँग्रेस पक्षाक सांगलां की म्हाका इलेक्शन लडोवपा जाय मडगांव मतदारसंघान. सो इट डिपेंड्स ऑन द लिडरशीप, आनी समज जर टिकेट समज जर ते नाकारतात जाल्यार आय विल वर्क फॉर द हे कोण तो किती इंडिकेशन बी मेळ्ळ्यात? इंडिकेशन तशें कांय ना, तशें कांय ना. आमकां काम चालू दवर म्हणलां आनी आमकां त्या त्या मिटिंगेनी ते आपयतात आनी इंडिकेशन अशें कांयच ना. आनी काम चालू दवरून रायट टायमार तुमकां आमी कळयतले कशें कितें तें, आनी हाजे फुडें आनी कांय तशें कांय ना. ओके, सो ह्या हाजेर आमी चर्चा थांबल्या. चिरागान वलयतलो सांगिल्लें इंडियन क्रिकेटीचें उदाहरण दिलें. तो गावस्करा फाटल्यान ना म्हणटान मागीर कपिल देव तयार जालो, कपिल देवा फाटल्यान अझरुद्दीन आयलो, अझरुद्दीना फाटल्यान लास्ट धोनी आनी आतां वैभव सूर्यवंशी आयिल्लो आसा. सो चेंज हे जावपाचेंच अशें ताजें हें आसा. आनी मेन म्हणटात तें आतां कोण केपेबल आसा ताका मडगांवकारांनी फुडें हाडपाक जाय, तो तशें तो म्हणटा. मेन म्हणटा तें एक नाही म्हणलें जाल्यार मडगांवां ज्या तरेन डेव्हलप जावपाक जाय आशिल्लें तें मडगांव तशें डेव्हलप जाल्लें ना, हे सगळे मान्य करतले. कांय तेंपा पयलीं चिराग हांव मडगांवकार न्ही, हांव केपेंचो, पूण हांवें 40 वर्सां मडगांव काम केलां. जाणा हय. जेन्ना हांव केपें साकून मडगांव येतालो तेन्ना त्या म्युनिसिपालिटीची रंग गेला, थंय झाडां हे जाल्यात, तें पळोवन म्हाका रडपाक येतालें केपेकाराक. सो मडगांवकाराक कितलें दुखतालें. आमकां कम्युनिदाद बिल्डींग पळोवन लास्ट 30 वर्सां रडले आमी. आतां हे प्रेशर आमचे कडल्यान ताजेर आयला म्हणून हें सुरू जालां सगळें. ओके, नाजाल्यार करचो सुद्दां नाशिल्लो. ओके, सो हांव म्हजो मुद्दो तेच की निमाणे कडेन आतां आमकां मडगांव हो मुख्य सब्जेक्ट हो घेवनूच आमकां आतां फुडें वचचें पडटलें. कोण जिखता, कोण हरता, कोण येतलो, कोण ना, एक जावपाक जाय. कोणूय जिखू, कोणूय हे जावं, मडगांवचें बरें जावपाक जाय, मडगांवची उदरगत जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हे सगळे मडगांवकाराचे इच्छा आसतली. हय सामकी. आनीक आतां फुडलीं इलेक्शनाक कशें कितें जातलें तें खबर ना, पूण एकूच हें की मडगांव बरें जावचें अशें सगळ्याक दिसता. आनीक ह्या इलेक्शनाक मडगांव म्हणटोच एक सेंट्रीक पॉयंट इलेक्शनाच्या आसतलो अशें दिसता म्हाका. इतल्याच म्हणटाना हांव ही चर्चा थांबयता. चिराग देव बरें करूं तुमकां. आनीक आमचे सगळे पळोवप्या तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात कोंकणी तक टीव्ही.